आसगाव वाठारांतल्यान एक सामकी धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। खासा शाळेत शिकपी फक्त 4 ते 5 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर अत्याचार केल्ल्याचे दुबाव लोकांनी उक्तायला। घाटेश्वर नगरांतल्या डीएमसी कॉलेजी लागसार खाशेल्या शाळे फाटल्यान आशिल्ल्या वाठारांत ही घडणूक घडल्या। या प्रकरणाक लागून पुराय वाठारांत बोवाळ निर्माण जाला आनी पुलिसांनी दुबाविताक ताब्यात घेवन पुराय तपास सुरू केला। A child who was receiving therapy at our center finished his therapy and exited towards the back door, and he was missing for some time. We all made an attempt in searching the child, and within some time we found the child walking on the road. We brought the child back to the center. He was immediately evaluated by the pediatrician. The child is very healthy, and because the child exited the premises, we had to file a police complaint. So that is how. You said the child, you found the child walking on the road, but एक जो दादलो असलो जो ताका घेवन रानान पोना गेल्लो ती कितें गजाल? That is something that didn't happen in the premises of the center. No comments on that. We don't know. It didn't happen in the premises of the center. बट जेन्ना एक भुरगो एका दादल्या वांगडा पिश्या दादल्या वांगडा मेळटा विथ इट्स क्लोथ्स लायक ओपन आनी तुमी असो स्टेटमेंट करता की तो म्हटल्यार तुमकां चलताना रस्त्यार मेळ्ळो हें कशें कितें? Yes, we cannot comment on that because we have no evidence. We don't know. We have not seen. Nobody has witnessed. We have examined the child. The child is well. Our concern is the well-being of the child. That physically the child is well. So we have examined the child. That's why we have informed the police. Whatever action or whatever further investigation the police needs to do, that they need to do. But we cannot comment on that because we are not aware. We have not seen that happen. But the locals have witnessed the child with that man. So that then the police will have to question the locals, right? मॅडम चाइल्ड हा तो तुमच्या हितून आसलो तुम्ही That I गेट बंद करूंक नसली So that तो was. धावलो कसो तुमच्या हितून? Yeah, that is So special child. that is what we are looking into, how it happened. So that will take us some time to figure out how it happened. We have to review our CCTV footage, look at all the aspects of how that happened. So that will is take it the us some negligence on your part? time. We will have to look into that. It's very hard for us to say because we work with lots of children. So we need to look into that and see. सकयलसून खोल्लेच्यान वयर सरताले तशेंच खोल्लेच्यान वयर सरतानाच ह्या इस्कॉलाचो सगळो स्टाफ जे टिचरी सर बी आसता ते सगळे थंय रानांनी भोंवंक लागले. सो हांवें विचारलें कितें जालें तर ते म्हणाले धाकटो भुरगो आमचो सांडला म्हणा लागले. सांडल्या बरोबर कितें जालें की चलत गेला म्हणा खंय तो आमी म्हणलें सकयलसून काय आमकां दिसोंक ना म्हटलें. सोमतो त्या घाटेच्या देवान गेलो डीएमसी कॉलेजीन सोदलें म्हणजे सगळो तेजो स्टाफ गाडये घेवन टिचरी म्हण सगळे रानांनी सगळ्याक सोदूंक लागले आमी. तशेंच हांवें घाटेच्या देवान सोदलें फाटसून हेंचे बिल्डींग आहा ते बिल्डिंगीनूय सोदलो. सो तेंचे टाकी ओपन आहा ते थंय भुरगो पडला काय ना तेंच्या पार्किंगाक सगळ्याक सोदलो तरी भुरगो मेळना. दिसतूच आमकां असो आवाज येयलो त्या रानांसून एकटो कोण तरी पिसो कोण तरी तो आनी तो तेका रानांसून भायर सरलो आनी कोणी ती किची मारली थंय हांगारा म्हणून आमी पळयताले तेजे तेणी ते भुरग्याचे कपडे बिपडे सगळे पॅन्टीचे हुका बिका सगळी तोडलेली हा. धाकटो भुरगो धाकटो भुरगो आमी 4-5-6 वर्साचो भुरगो दिसता तो. स्पेशल चाइल्ड हय स्पेशल चाइल्ड. दिसतूच दिसल्या बरोबर आमी ताका घट धरलो ते भुरग्याक सोमतो मेडिकलाक गेला डॉक्टराक गेला आनी ते आमी मनशाक आतां पुलिसाच्या हितून. तो आतां मनीस कोणी त्या भुरग्याक व्हेला तो मनीस खंयसलो? तो एक्च्युअली खोल्ले खंय तरी रावता खोल्लेचो तो सो लोकलूच का भायलो? लोकल. आनी हांव मागता पुलिसांक रे सगळ्या जे कॉलेजी आहात इस्कॉल सुटच्या टायमाक 1-2 वरां तरी सगळ्या इस्कॉलांक पुलीस ठेवचे. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक हांव पिणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या हांव आसा म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनार आणि म्हापशा शहर परत एकदा चर्चेचे कारण जावन आसा. पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार घाटेश्वर नगरांत स्थित आशिल्ले स्पेशल चायल्डाचे जे स्कूल जावन आसा त्या स्कुलांतल्यान एक 4 ते 5 वर्साचो भुरगो जो आसा तो फाटल्या दारांतल्यान खंय तरी भायर सरता आणि भायर सरता ही गजाल हांगासरूच स्टॉप जायना तर जेन्ना तो भुरगो भायर सरता तेन्नाच म्हापशा वाठारांतलोच एक दादलो जो खंय तरी मेंटली अनस्टेबल जावन आसा अशें म्हणटात. सो तो मनीस त्या चल्याक घेवन जो आसा थंय फाटल्यानूच एक जे जंगल कशें आसा ते जंगलान पोना वता आणि जेन्ना थंयचे लोकल्स तांकां स्पॉट करता तेन्ना तो जो चलो भुरगो जो 4 ते 5 वर्साचो स्पेशल चाइल्ड जो जावन आशिल्लो तो खंय तरी शर्टाचे बटन्स ओपन तशेंच पॅन्टीचे सुद्धा बटन्स जे ओपन करून अशा आणि त्याच्या आंगार जी आसा ती नाकटांचे माग घेवन अशा परिस्थितीन वो त्या लोकल्सांक मेळटा.
आता ही गजाल लोकांक कळटा तरी कशी म्हटल्यार 12:30च्या वराचेर जेन्ना लोकल्स थंयचे पास जाताली तेन्नाच ह्या जे स्कुलाच्यो टिचरी आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्योच ऑलमोस्ट स्कुलाचो जो स्टाफ आशिल्लो तो स्कुलाच्या फाटल्या वाटेंतल्यान गर्दी करून कोणाक तरी सोदपाक लागलो आणि जेन्ना विचारपाक तांकां गेले की तुमी हांगासर करतात तरी कितें तेन्ना लोकल्सांक अशी म्हायती मेळ्ळी की स्कुलांतलो एक जो भुरगो आसा तो ना जालोलो आसा आणि तेकाच आमी सगळीं जाणां हांगासर मेळून सोदतात आणि जेन्ना सोदताना लोकल्सांनी तांकां हेल्प केली सगळी कडेन सोदले तेन्ना लास्टाक हो जो भुरगो आसा तो तांकां कुशीकूच आशिल्ले जे जंगल कशी आसा त्या जंगलान ह्याच दादल्या बरोबर जो आसा तो मेळलो आसा लोकल्सांनी ताबडतोब जे आसा तशेंच स्कुलाच्या स्टाफांनी ताबडतोब जे आसा त्या भुरग्याक त्याच्या कडल्यान रेस्क्यू केलो आणि फुडें भुरग्याक जे आसा ते मेडिकल एक्झामिनेशना खातीर व्हेलो आणि तशेंच हो जो दादलो जो ह्या भुरग्याक घेवन थंय गेलो त्या दादल्याक जे आसा ते पुलिसांच्या ताब्यान केलेले आसा आणि तशेंच हेचेर जे आसा ते म्हापसा पुलीस फुडली जी कारवाई कितें आसा ती करीत आसा.